अमेरिका देशात बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 15 गोंयकारांक अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केल्या. जाल्यार कांय जाणांक अटक लेगीत केल्या अशी माहिती एनआरआय प्रकरणाचे आयुक्त नरेंद्र सावयकरान दिली. 2025 वर्सा अमेरिकेत सुमार 3200 भारतीय नागरीक बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ले तांकां हद्दपार केल्यात. हातूंत चडशे गुजराती आशिल्ले, तातूंत कांय गोंयकारांचो लेगीत आस्पाव आसा. एज पर आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे एनआरआय कमिशनाच्या ऑफिसान जे आता इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाण टोटल 15 जाण गोंयान आयिल्ले आसात कळ्ळें न्ही. हय, आता तेच्या भायर कांय जाण अशे आसतले की ज्यांनी आमकां इंटिमेट करून पूण ते आयले आसतले, रिटर्न आयले आसतले परत. 2 नंबर 3 आमी ज्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो, ज्यांकां थंय बिकॉज ऑफ द न्यू पॉलिसी तांकां ज्यांकां कोणाक त्रास जाता आसत, ज्या फॅमिलीजांनी किंवा ज्यांनी ते थंय रावतात तेणी आमकां जेन्ना कॉन्टॅक्ट केलो तांकां आमी जितलो हेल्प आमचे कडल्यान जाता तो आमी हेल्प केल्लो आसा. आनीक तेजे खातीर जर जाय पडत जाल्यार थंयच्या एम्बसी कडेन उलोवप, डिप्लोमॅट्सा कडेन कम्युनिकेट करप, ह्यो गजाली करून तांकां आमी हेल्प करता. सो आतां एज अपडेट ही आमची एज अ एनआरआय ऑफिस म्हणून आमची आतां ही स्थिती आसा. न्ही, समटायम्स थोडे जाण डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करतात, समटायम्स थ्रू देअर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स अशे कॉन्टॅक्ट करतात. सो म्हणून तो सगळोच डेटा एक फावट तुका मेळटा असो ना, पूण जे कोण कॉन्टॅक्ट करतात तांकां आमी कावन्सिलींग करप, त्यांच्या खातीर मदत करप हें आमचे वतीन चालू आसा.